पयले सुवातेर आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी आपलो वोटींग रायट तेणी आपलो एक्झिक्यूट केला. तशेंच आमच्या सांताक्रूजचे लोक, तशेंच आमचे चिंबोलचे मेर्शेचे लोक, तांकां सगळ्यांक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा काळजांतल्यान, कित्याक तेणी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान ते रावले. आमचे कार्यकर्ता, आमचे कॅन्डिडेट, आनी बऱ्यांतले बरें आमकां ऑनरेबल सीएमान आनी पार्टीन आमकां बऱ्यांतले कॅन्डिडेट दिले, आमचे बरें काम करपी कमलेनू गौरी कामत. आनी तशें सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक हांव तांकां चडांत चड एप्रिशिएट करता आनी तांकां वालो दिता, कित्याक अशें भोंवन हो सीट आमी हाडलो म्हणून. आनी तशेंच सगळे वोटरांक एकल्याक पासून विचार नासतना जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे वोटर जावं चिंबलान, जावं मेर्शेन, जावं कालाफ्रा, जावं आमचे लागता ती जातांद्रे, जावं उसुरी, सगळ्याक हांव ताका थँक्यू म्हणटा की तुमी आमचेर फेथ धरून आमच्या कॅन्डिडेटीक तुमी सपोर्ट केलो. आनीक आमच्या गौरी कामत आमचे बऱ्यांतले बरे कॅन्डिडेटीक ऑलमोस्ट तेणी म्हाका दिसता 2800 वोट लीड दिलेली आहा कमल्यानू. ही आतां मेर्शेन चिंब्यार कमल्यानू, आनी ही लीड आमकां फुडें आमकां खूब बऱ्याक पडटली. आतां फुडें इलेक्शनाक ही आमकां लीड बऱ्याक पडटली, ताका लागून आमी आनीक काम करतले आनी ते कडल्यान म्हाका बऱ्याक पडटलें आनीक कामां करपाक. आनीक जेन्ना MLA, सरपंच आनी जिल्ला एक आसता तेन्ना लोकांची कामां जातलीं, डेव्हलपमेंट पळोवंक लोकांक मेळटलें आनी अशें तर कामां जायत जाल्यार आमच्या गांवांत उदरगत जातली. हें बरें बरें काम आमी करपाचें. सांताक्रूज एक्चुअली तुमचं तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी परत RJ जिखून येयला कितें म्हणून पळय कितें आसता न्हू, पळय लोकांची वीश आसता. लोक आतां कोणाक जाय ताका मात्ता कमलें न्हू. सांताक्रूज चडशे लोक तुका काँग्रेसीक आहा कमलें न्हू. मात कितें आहा, आमी खूब केलेली ट्राय केल्ली करपाक कमलें न्हू. आतां मातशें मिसअंडरस्टँडींग आमच्याच मदें आमच्याच पार्टीचें मातशें कितें तरी जालें कमलें न्हू. मातशें सॅबटायजींग जालें आनी ताका लागून मातशें आमचे एक ऑलमोस्ट 1500 सुमार वोट आमचे दिसा मातशे आमचे गेले. ताका लागून मातशें आमचे हितून प्रॉब्लम जालें जाल्यार तोय सीट आमचो शुअर येता. तर पण तिने एलिगेशन केलं की तुम्ही सांगला की इफ यू नॉट वोटिंग फॉर द BJP वोट फॉर RGP अशें आहा. RGP करप म्हणजे RGP उजो म्हणटा न्हू, हे घरांनी आनी शेजाऱ्यांक उजो लायतले कमलें न्हू. RGPचें आमी केन्ना उलोवपाचें ना. एक कडेन सांगलां तें फॉल्स एलिगेशन. फुडली कामां ऑलरेडी हांवें दोगांचे आमदार आनी संदेश शिरोडकरा बरोबर डिस्कस केला कितें करपाचें तें. आमी ऑलरेडी पायपलायनान आमची कामां आसा ती आमी आतां फुडें बसतली. सगळें थंड जातकीर मागीर हांव चालू करतलें. ओके, पळोवपाक गेल्यार आम आदमी पार्टी आसली, काँग्रेस आसली, RJ आसली, तेंचे वोट पळोवपाक गेल्यार चडशे स्पीड जाले आनी तुमकां बरी लीड मेळ्ळी. हेजेर तुमकां कशें कितें म्हणणें? म्हाका एक्चुअली हांव पयल्या पासून म्हजो स्टँड एकूच आसा की आय एम ऑन दीस फील्ड टू डू माय वर्क. आय डोंट नो वॉट अदर्स आर डुईंग. म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें की दुसरी पार्टी आनी हें हांवें केन्ना फूल कॉन्सन्ट्रेशन म्हज्या डोर टू डोर आर कॅम्पेनिंगाक सो दॅट आय कूड इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू पीपल. कोण तुमचो कॅन्डिडेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो म्हाका ते बाकीच्यांचे कांय खबर नाशिल्लें. सगळे हांगा टँक्स पडले, पूण पयलींचो जो कॅन्डिडेट आसलो तांकां तेजें तुवें नांवूय घेवना, कित्याक लागून? ना ते पळय मातशें म्हाका कॉन्ट्रोवर्सीन तुमी बेश्टेच हें करूं नाका. तोय बी म्हज्या बरोबर आशिल्लो ना न्ही, पण ताच्या दुसऱ्या भशेन आसा तें मातशें इक्वेशन. ताणें घरा बसून आपलें जें काम करपाचें आसा तें केलां. आनी आतां कितें आसा, नॉर्थ गोवा महिला कॅन्डिडेट प्रेसिडेंट म्हणून हें केलां आसा. आतां तूं ते हितून येयलें, स्पर्धेन येयलें. दॅट पार्टी वील डिसायड. पार्टीचे जे वरिश्ठ आसा ते डिसिजन घेतले. आय वील बी वीथ देम देअर डिसिजन. प्रेसिडेंट जालो आणि फर्स्ट निवडून हाडले. सगळ्यात पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव थँक्यू म्हणटा. त्यांनी म्हाजेर विश्वास धरलो आनी गौरीबाईक आमकां कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केले. त्या निमित्तान आमी जे मंडळाचे जे आमचे मंडळाचे टीम आसा तेंच्यांनी बरें काम केलें. सगळ्यात पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक म्हाजे पंच मेंबर, तसोच आमचो आमदार रुदाल फेर्नांडीस, तसोच तुळशीदास भाई, प्रमोद भाई जावं, तर आमचे गिरीश भाई जावं, हेंच्यांनी बरी मेहनत केली आनी आमी हो सीट निवडून हाडपा. आमी स्टार्टिंगूच सांगलेलें की जेन्ना आमी कॅम्पेनींग स्टार्ट केली की आमी चिंबलासून सदांच लीड दितले म्हणून हांव सदांच सांगतालो प्रेसाचेर. ही आयज आमकां दाखोवन दिलेली की आमी चिंबोलकार जे कितें आसा हे आयज म्हाका अभिमान वाटता की हांव चिंबला गांवचो सरपंच आसा, ताचो मंडळ अध्यक्ष म्हणून आसा, जी म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली पार्टीन, जी हांवें पूर्ण आमी निभायली म्हणून म्हाका दिसता. तशेंच हांव म्हाज्या पंच मेंबरांक सगळे, म्हाजो माडा जावं, निसार जावं, डेप्युटी म्हजी रोजी उटकुरी जावं, तशेंच म्हजे शबाना जावं, म्हाजो शंकर जावं, हेंच्यांनी सगळे टीम आमी टीम वर्क काम केलें आनी सगळे
फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री तो भारतीय जनता पार्टी सुद्दां आमचो इंदिरानगर 5 वॉर्ड आसा आमी 5य पंच मेंबर वांगडा भोंवले तुजो सरपंच म्हणून हांव थिंगा भोंवलो आनी आयज मेजॉरिटी आमी तुमी पळयता आसतले की इंदिरानगरान कितके लीड हाडलेले आसा हे सगळी टीम वर्क केलेले आसा म्हणून चडान चड देव बरें करूं म्हणून माझ्या पंच मेंबरांक तशें माझ्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यांक तशें आमचो लोक होबळे जावं सगळे आसा नांवां घेतली तेंची हांकां अभिनंदन करता कित्याक लागून जे आमी आयज जी चिंतलेली ते काम पूर्ण जालां म्हणून हांव मनानसून हॅप्पी आहा आनी म्हाकाय प्राऊड फील दिसता की हांव मंडळ म्हणून हांवें गौरीबाईक इतको गौरीबाईन तुमकां सांगलें की हांव तुज्या हांबो रावलो तसोच हांबो म्हणून अजून आसा आनी फुडें जी कामां जातली पळय आमी कंटिन्यू कामां करून घेतली आमदार जावन आनी आमचे जिल्हा मेंबर जावन आमी तिगां एकठांय जावन फुडलीं कामां आमी करून घेतली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.